कलांगूट हे गंगे सारखे पवित्र, हांगासर कसल्योच बेकायदेशीर घडणुक्यो जायनात अशें थळावे लोकप्रतिनिधी आनी सरकार म्हणटा. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार खुद्द थळावे लोक हो सरकाराचो दावो भायर मारतात. बंद केल्ल्या डान्स बारांत शिंदळकी वेवसाय चलता असो दुबाव उक्तायत थळाव्यांनी शेनवारा राती कडेन बोवाळ घातलो. हो सगळो प्रकार हांगाच्या गेस्ट हावजात चलता असो दुबाव मारिल्ल्यान लोकांनी गेस्ट हावजा कडेन बोवाळ घातलो. गेस्ट हावजाच्या मॅनेजराक भायर आफोवन ताका जाप विचारली. त्या उपरांत थळाव्यांनी पुलिशेक आफयले. हांगासर अशेंच लोकलांनी एक जाण हांगा डान्स बार चलता पळय ते बंद केल्लो. तितून आमची बायलो भुरगीं जाणटे सगळीं येवन हांगासर बंद केल्लो आनी असोच आमी 3 फावटी बंद केल्लो, एकदाच न्हू. आनी आयज परत म्हाका सस्पिशियस दिसलें की हांव हांगासून पास जातलो तेन्ना कोण तरी भितर वयता काय दिसलें. म्हाका पयलो आनी थोडो स्टाफ अलर्ट जालो, कित्याक तांकां खबर आसलें आदी मदीं आमी केन्ना हेजेर पयलीं आमी चॅक केला आनी हांकां आमी बंद केला म्हणून. सो जेन्ना आमी हांकां कळ्ळें तांकां विचारूं नाका, सो सडनली तांकां दिसलें की बाबा आमकां कोण तरी पळयता. ते पळय हाडलेले कोण भितर वचपाक पळय न्हू, ते म्हाका पळोवन बाबडे पळ काडली तेणी. आनी जो पळय स्टाफ भायर आसलो तो भितर वचून पळय गेलो, लिपलो, तो कसोच भायर येना. तर म्हाजें म्हणणें इतलें आसलें, तर तुमच्या मनान तर कांय ना, तुमी जर कांय इलिगॅलिटी करिनात जाल्यार भितर वचून लिपल्यात कित्याक तुमी. सो हांवें म्हाज्या फ्रेंड सर्कलान सांगलें गांवच्या, आनी सगळे येयले, कित्याक आमकां ही हळशीक वाड्यार नाका. आनी हे बाबतीन आख्खो गांव, सगळ्यो बायलो, सगळे भुरगीं आमच्या वांगडा आसा. आमचे सरपंचूय आहा, आमचे वॉर्ड मेंबर सगळे आमच्या वांगडा. तेंच्यांनी सांगला बाबा आमी तुमच्या वांगडा आहा, कसली घाण नाका. आनी सद्या कलांगुटान हो क्लिनिंग ड्रायव्ह चालूच आसा. सो आमी ह्या बाबतीन सारखे सहकार्य करता आनी आमी सगळे रेडीत आहा. सो फायनली अशें जालां की हेंच्यांनी कांयच न्हू म्हटलें हें केलें आनी फायनली आमी पुलिसांक आफोवन हाडले. आमी पळयलो आमचे कडेन हँडल जाता काय ना तें, पूण आमी लॉ हातीन घेवंक ना आनी पुलिसांक आफोवन हाडले. पूण खंय ना खंय पुलिसांची चूक ना, कित्याक लॉ कितें सांगता, पुलीस म्हणटा कंप्लेनान येयात कोण थंयसर, तेंचे आयडी घेवया, तेंचे बूक घेवया, सगळे घेवया आनी पुलिशेन या. आनी सद्या टायम जाल्लो आसा 12:30. सो इमॅजिन करा तुमी आख्खो गांव पुलिशेन वचा, म्हणजे सिट्युएशन खंय पावों शकता पळय तें. सो आमचे भुरगे पुलिशेन वयचे ना, पूण हांगानी कितें चलता इलिगली पळय न्हू तें आमी बंद करतले. हेका लागून फाल्यां जर आमकां कायदो हातीन घेवचो पडत जाल्यार आमी तोय घेतले. कित्याक जर आमकां पुलिसाचें कॉपरेशन गावता हितून जाल्यार वेल एंड गूड, नाल्यार पूण आमी उगी रावचे ना. असले धंदे आमी अनैतीक धंदे गांवांत चलपाक कशेंच दिवचे ना.